एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळी बरी आसा. सो आयज न्ही तुमकां एक तुमच्या खातीर एक इम्पॉर्टंट एक व्हिडिओ घेवन येयल्ले आसा. खूब पयलीं म्हाका हें करूं आसलेलें, टायमूच मेळोंक ना आनी म्हाका अशें झेम पडनालें केन्ना हे व्हिडिओ करता आनी केन्ना हे तुमच्या पर्यंत पावयता अशें जालां म्हाका. सो आयज बसलें, इशू न्हिदला, आई न्हिदला, म्हटलें आतां बसून करया म्हटलें. ओके, मागीर तशें उरतले मागीर ते व्हिडिओज. ओके, सो एक अशें आयज व्हिडिओ करता हांव. जे कोण न्यू यूट्यूब स्टार्ट करूंक सोदता पळय, हे तांकां लागून हे तांकां लागून लायफाचे तुमी न्ही फकाणां करनाकात. कितें जावं, हे कामाच्या बाबतींत हांव उलयता हांव. जॉब एक कामाच्या बाबतींत हांव तुमकां उलयता आयज. लायफ तुमी इतली इजी घेनाकात, कळ्ळें? लायफान आमकां खूब त्रास घेवंक जाय, स्ट्रगल घेवंक जाय आनी फुडलें आमकां विचार करूंक जाय, कळ्ळें? आतां आमच्या कडेन हातीन 4 पयशे आसा म्हणून आमी आतां एन्जॉयमेंट करूंक जाय ना म्हणना हांव. एन्जॉयमेंट करूंक जाय, ते सेवींग करूंक जाय. सो आयज एक तुमकां व्हिडिओ हांव शेअर करता. हें एक रियल जे आमी फेस केलां, कळ्ळें न्ही? तें तुमकां आयज शेअर करता हांव. आनी तेकाय जे कोण आयज कोणाच्या बद्दल हांव उलयता पळय, तो व्हिडिओ म्हाजो पळयताच, तो भुरगो म्हाजो व्हिडिओ पळयता. सो ताका लागून हे आयजचो व्हिडिओ खूब इम्पॉर्टंट आहा. तो व्हिडिओ आहा पळय हांव ताका लागून करता. एक्चुली जालें कितें, दिवाळे नंतर हांवें 2 दीस व्हिडिओ करूं नासलेले. सो मागीर हांवें 2 दीस सोडून 3 दीस अशें सोडून न्ही आमकां एक आसलेलें 5th बर्थडे इन्विटेशन, कळ्ळें? सो दिवाळे जावन न्ही आमी गेल्लेली मॉलान, हांव आनी शिव गेल्ले मॉलान गिफ्ट हाडपाक. सो आमी गिफ्ट हाडपाक गेले. काय आमची एक युट्यूब फॅमिली मेवळें. हांव त्या चेड्याचें नांव घेता. तेजें नांव आसा अनिकेत सिरसाट फ्रॉम पेडणे. सो तेंच्यांनी आमकां पळयलें आनी ती येयली आमचे कडेन उलोवपाक. ओके, बरें दिसलें उलोवन. तो आनी तेजी आवय येयल्ली मॉलान भोंवपाक. सो तेणें आपल्या आवयक फर्स्ट टायम अशें मॉलान हाडला बरोबरी, कळ्ळें न्ही? सो टायम स्पेंड करपाक येयल्लें, आमचे कडेन बरें करून उलयलें. मागीर हांव तेज्या आवय कडेन उलयतालें आनी शिव ते चेड्या कडेन उलयतालें. सो तेजी आवय म्हणपाक लागली म्हाका, असो असो म्हाजो चेडो यूट्यूब स्टार्ट करूंक सोदता. हांवें म्हणलें कर म्हटलें, हितून कितें वायट आसा म्हटलें, कर म्हटलें. ना, तो जॉबाक आसा. आनी तो म्हणटा चेडो जॉब आपूण सोडटा. आयका सारकें, तो चेडो म्हणटा तेजो आपूण जॉब सोडटा आनी यूट्यूब स्टार्ट करता खंय. मागीर म्हाका वचून ताका विचारलें हांवें. मागीर हांवें त्या चेड्याक वचून विचारलें, तूं जॉब सोडटा आनी यूट्यूब स्टार्ट करूंक सोदता? हय दिदी, म्हाका न्ही यूट्यूब करूंक जाय, जॉब सोडटा. हांवें म्हटलें एक कंपनी कामां आहा तो, तें हांव सांगना आनी ताका पेमेंट सामको बेस्ट आहा, कळ्ळें तुमकां न्ही? पेमेंट कितल्याक म्हटलें, पेमेंट आपल्याक आसा 35,000. फक्त 1 वर्स जाला जॉयन जावन. 35,000 इज अ बीग अमावंट. स्टार्टींग तुका 35,000 पेमेंट मेळप हे बीग अमावंट आहा, सांगता तुमकां. सो हांवें कितें म्हणलें, तूं हे पेमेंटाक हॅप्पी ना रे काय म्हटलें? 35,000 तुका मेळटा पळय, तूं हॅप्पी ना? ना, हांव हॅप्पी आसा, पण म्हाका नाका जॉबाक. आपूण यूट्यूब करता. आतां खुबशे लोक यूट्यूब स्टार्ट करता, तांकां बरें मेळटा, तांकां बरें पेमेंट मेळटा म्हणून तुका कोणें सांगलां? खंयच्या यूट्यूबान तुका सांगलां की आपल्या अमके अमके इतले पेमेंट मेळटा म्हणून? उगी रावलो. सो हांवें म्हटलें तूं जॉब सोडपाची गरज ना म्हटलें. तूं जॉबूय कर, सायड बाय सायड तुका इंट्रस्ट आसा जाल्यार तूं यूट्यूब स्टार्ट कर, कळ्ळें? सो मागीर म्हणपाक ना, दोनी जावचें ना. दोनी कितें जावचें ना? इफ तुका खरेंच यूट्यूब स्टार्ट करपाक इंट्रस्ट आसा जाल्यार तुका टायम काडून तूं यूट्यूब स्टार्ट कर म्हटलें. पूण तूं 35,000 पेमेंट सोडटा? मागीर हांवें एक्स्ट्रा आनी कांय उलोवंक ना. आनी थंय आनी कितें उलयतलें, आमी इल्ली गिफ्ट घेवपाक. सो हांवें म्हटलें असो म्हटलें, तुजें लायफ तूं डिसिजन घे म्हटलें कितें तें. अमके थोडे पॉयंट सांगलें हांवें. सो बाकीचे कितें पॉयंट आहा पळय ते आयज व्हिडिओ सांगता आनी तो आमचो व्हिडिओ पळयता, कळ्ळें न्ही? तो आयज आमचो व्हिडिओ पळयता आसतलो, ताका कळटलें हांव कितें उलोवंक सोदता. सो अनिकेत, हें व्हिडिओ तुका लागून आसा आनी तांकां बी जे कोणाक यूट्यूब स्टार्ट करूंक जाय तांकां बी. सी, तुका इतलो बरो पेमेंट आसा 35,000, इतलें इजी ना, कळ्ळें तुमकां न्ही? आनी तूं म्हणटा आपल्या यूट्यूब स्टार्ट करूंक जाय. तूं यूट्यूब स्टार्ट कर, पूण जॉब सोडून तूं यूट्यूब स्टार्ट करनाका. कित्याक लागून सांगता तुका, इफ तुवें तें जॉब सोडलें, कळ्ळें तुमकां? इफ तुवें जॉब सोडलें आनी आयच्यान तुवें व्हिडिओ करपाक स्टार्ट केलें, आयज तुवें व्लॉगींग केलें, आयज तूं व्हिडिओ घालतलो, फाल्यां तुका पेमेंट स्टार्ट जातलें ना. 1,000 वॉच अवर 1,000 सबस्क्रायबर जावंक जाय, 4,000 वॉच अवर जावंक जाय. हें जावपाक न्ही खूब टायम लागता. नशिबान म्हणटा पळय तांकां तशें, जेंचे रोखडेंच जाता, तांकां रोखडे व्ह्यूज मेळटा, फटाफट व्ह्यूज मेळटा, तेंचे वॉच अवर सबस्क्रायबर कंप्लीट जाता. पण सगळ्यांचें नशीब अशें नासता, कळ्ळें तुका न्ही? सो हें सगळें टार्गेट आसता पळय ते अचीव जावपाक खूब टायम लागता. अशें ना की तुवें आयज व्हिडिओ घातले आनी फाल्यां तुका पेमेंट स्टार्ट जातलें ना. तशें जावचें ना. तुका खूब टायम लागतलो. मागीर तूं इतले दीस तुका एक म्हयनो लागतलो, 1 वर्स लागू शकता, 2 वर्स लागू शकता. इतलीच तुवें कितें खातलो मागीर तूं जॉब सोडल्यार? सांग पळोवया. आनी म्हाका ताच्या आवय कडसून अशें कळ्ळें की तुजो डॅडी एक्सपायर्ड जाला, 2 वर्स जाले आनी हो एकटोच चेडो आसा घराक कमयपी,
कळ्ळें तुमकां न्ही. काय अशें हें ना डॅडीन सगळें घर बी बरें करून दवरून गेला खंय, काय अशें भंय ना म्हणटा ती. फक्त चेड्यान एक बरें जॉब लागला न्ही तिका आतां भंय कसो कळ्ळें. चेडो आतां जॉब सोडटा म्हणटा युट्यूबा लागून. तुका खंयच्याय युट्यूबान सांगलां की म्हाका अमकें अमकें पेमेंट मेळटा म्हणून. तुमी अशें चिंतनाका की आमकां हांगासर लाखांनी पेमेंट मेळटा. ना, आमकां लाखांनी पेमेंट मेळना. इफ म्हाका आयज लाखांनी पेमेंट मेळटा जाल्यार शिव म्हणपाचो म्हाका, आपूण काम सोडटा, आपूण युट्यूबच करया म्हणपाचो. तशें ना. आतां पळय आमचें आसा कोंकणी चडशी ऑडियन्स व्हडले ह्यूज ऑडियन्स ना कोंकणीक. कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हाका लकी समजता की म्हाजे थोडे अशे सबस्क्रायबर आहा तांकां कोंकणी कळना, ते म्हाजे विडियोज पळयतात, जाल्यार थोडेशे आहा ते. कळ्ळें तुमकां न्ही. कोंकणीक चड तुका ऑडियन्स चड ना. इफ तूं हिंदीन करता जाल्यार तुका जावं शकता की ऑडियन्स व्हडले ऑडियन्स आसा, लोक पळयतले. सो कोंकणीन तुका चड अशें ऑडियन्स ना. कळ्ळें तुका न्ही. तुका आतां आमकां आतां म्हाजेच पळय, हांव लोकांचे कोणाचेच उलयना, हांव म्हाजें सांगता तुमकां. जरी म्हाका 15,000 सबस्क्रायबर आसा पण म्हाका व्यूज कितले मेळटा 5,000, 6,000, 7,000, 10,000चे चुकून खंयचे एक विडियो घातले 10,000चे वयर वयता, नाजाल्यार वचना. आनी म्हाका ते मेळटा ते 5,000, 6,000 व्यूज. म्हाका चड पेमेंट मेळना, कमी मेळटा. पण आहा, हांव तितून हॅप्पी आसा. कितें जावं, हांव तितून हॅप्पी आसा. शिव असं म्हणू शकना न्ही हांव काम सोडटा, हांव इव्हेंट करना, युट्यूब करता. तशें ना. तुमकां चिंतता आसतलें की आमी भरपूर कमयता कशें ना. जेंचे कोणाचे लाखांनी करोडांनी व्यूज येता पळय तांकां लाखांनी पेमेंट मेळटा. कळ्ळें न्ही. फॉर एक्झाम्पल सौरव जोशी तुमकां खबर आसतलें, आनी कोण व्हडले व्हडले युट्यूबर्स बीन आहा तांकां लाखांनी मेळटा व्यूज, तांकां पेमेंटूय लाखांनी मेळटा. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आमकां तशें ना हांगासर. आमकां इतलें पेमेंट मेळना. तुमी खंय चिंतता आसतलें म्हणून ते तकलेन तशें येयलें युट्यूब आपूण स्टार्ट करता बरें पेमेंट मेळटा. तशें ना या, पेमेंट बरें मेळटा. इफ आयज सपोज युट्यूबान पेमेंट सगळ्यांक बरें मेळटा जाल्यार सगळे लोक काम सोडटले आनी युट्यूब स्टार्ट करतले. अशें नासता न्ही. आनी एक म्हणजे युट्यूब आयज आसा फाल्यां ना, तेन्ना तूं कितें करतलो. ते केन्नाय न्ही फुडलें चिंतूंक जाय. आमी आतांय चिंतना. कळ्ळें तुमकां न्ही. आमी फुडलें चिंतूंक जाय केन्नाय. युट्यूबाचेर डिपेंड रावनाका. हांव सदांच पयलीं बी हांव विडियो तुमकां सांगता, केन्नाच युट्यूबाचेर डिपेंड रावनाका. आमी युट्यूबाचेर डिपेंड ना. शिव करता, कितें जावं तो काम करता, आमचें घर चलता. आनी म्हाजें जें कितें पेमेंट मेळटा पळय तें आमी सेवींग करता. कळ्ळें तुमकां न्ही. आमी युट्यूबाचेर डिपेंड ना. आनी फाल्यां युट्यूब आसा काय ना, जे कोण युट्यूबर्स आहा पळय, फॉर एक्झाम्पल सौरव जोशी असो कोणूच व्हडले तांकां लाखांनी मेळटा व्यूज. तुमी न्ही फक्त युट्यूब हेजेरूच तुमी डिपेंड आसा. कित्याक आतां तांकां लाखांनी बरें पेमेंट मेळटा. फुडलें कितें इफ तुमी आतां सेव करून दवरता जाल्यार बरें आहा. पण तेंच्या विडियोज पळयता तुमी अशें लाखांनी मोडटात पयशे. खबर ना इतले पयशे येता कशें, तुमी इतले मोडटा, फुडें तुमी करता काय ना सेवींग. सो तेंचें म्हाका पडलेलें ना. कळ्ळें तुमकां. सो तुमी कसलेंच काम करना, तुमी फक्त युट्यूबाचेर डिपेंड आसा. तें चलता की तांकां इतलें मेळटाय. कळ्ळें तुमकां. म्हयन्यान तांकां लाखांनी मेळटा. सो आमच्या हातून तशें ना. आनी तूं म्हणटा तुका युट्यूब स्टार्ट करूंक जाय, तूं कर युट्यूब. कामांकू वच, मागीर तूं घरा येता पळय, मागीर तुका भरपूर टायम आसा. संडे एक दीस तुका मेळटा, तुका हॉलिडे आसता कामाक संडे, तेन्ना तूं बरे विडियोज कर, घाल. पळय स्टार्टींग पयलीं विडियोज घालून पळय कशें लोकांचे रिस्पॉन्स मेळटा. हांवें ताका विचारलें तुका कसले विडियोज घालूंक जाय ना. व्लॉगींग. तेजें मिनींग कितें. तो व्लॉगींग करता न्ही जाल्यार हांव व्लॉगींग करता. तुका पयलीं कितें करपाक इंट्रस्ट आहा तें पयलीं पळय. म्हाका इंट्रस्ट आसलेलें व्लॉगींग करपाक, म्हाका स्टार्टींग इंट्रस्ट आसलेलें कुकींग करपाक. कुकींग 2 चॅनल आसले म्हाजे कुकींग, मागीर चलोवंक ना कित्याक हांव तितून वॉयस ओवर करतालें, फेस बीन दाखयनासलें. चलोवंक ना म्हाजें. सो इतलें इजी ना तें युट्यूब. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आतां हें नशीब म्हणपाचें चलता हांव म्हाजो आतां. तें बी कोंकणीन केलां म्हणून. पयलीं हांव हिंदीन करतालें. खुबशे हांवें गोंयकारांक म्हाका सांगलें की तूं कोंकणीन कर. चल कोंकणीन केलां हांवें. कितें जावं आयज तेंच्या उतरान म्हाका 1-2 पयशे मेळटा. हांव खरें सांगता तुमकां. कळ्ळें. पयलीं युट्यूब स्टार्ट कर, विडियोज घाल, कितें तुका इंट्रस्ट आहा. व्लॉगींग करता ओके चल, तुका व्लॉगिंगा इंट्रस्ट आहा तूं कर व्लॉगींग. घालून पळय पयलीं कशें लोकांचे रिस्पॉन्स मेळटा. ओके. एज पर दॅट मागीर तुका सपोज दिसलें बाबा युट्यूबार आपल्याक बरो रिस्पॉन्स येता, बरो पेमेंट आहा, बरो येता, जाल्यार तूं मागीर डिसायड कर. तुज्या आवय कडेन उलय आनी तूं मागीर डिसायड कर कितें करपाक जाय. कळ्ळें न्ही. आतां तूं आजून युट्यूब तुवें स्टार्टूच करूंक ना आनी तूं आतां चिंतता की आपले जॉब सोडूंक जाय आनी जॉब सोडटा आनी युट्यूब करता, हें रॉंग आसा. आनी युट्यूबाचेर डिपेंड रावनाका. सायड बाय सायड तूं जॉबूय कर आनी युट्यूबूय कर. फाल्यां युट्यूब कितलें तरी बरें चलू, तूं जॉबार वच. तूं म्हाजें तुका एक सजेशन हें, तूं जॉबार वच, सायड बाय सायड तूं युट्यूबूय कर. कळ्ळें न्ही. डिपेंड रावनाका. फाल्यां सपोज युट्यूब बंद पडलें आनी तुवें हें काम सोडलें, तुका तें फाल्यां कंपनीन तुका तें परत घेतलेलें कामाक घेवचें ना तुका, कित्याक तुवें जावन हें काम सोडलेलें आसा. कळ्ळें न्ही. सो इतलेंच तुमकां सांगूंक सोदता की जे कोण न्यू युट्यूबर येतात तुमी एक जॉब करा, खंय कामाक लागा, सायड बाय सायड युट्यूब करा. युट्यूबाचेर डिपेंड रावनाका. हें तुमकां हांव सांगता, मागीर तुमकां कळटलें. कित्याक हांव सांगता तुमकां खबर आहा. आतां कोवीड येयलें, आमकां सांगून येयलें आनी आमी चिंतलेलें की कोवीड बी येतलें म्हणून, चिंतूकूच ना. कोवीड येवच्या पयलीं हांव मागीर सांगता तुमकां, कोवीड येवच्या पयलीं हांव अशें पयशे खर्च करतालें, हें हाड तें हाड आसतना आनी हाडटालें. जेन्ना कोवीड येयलें तेन्ना खबर आहा काम सगळें बंद जालें.
आतांच पयशे आमकां खावचे पडले बँकेन, जे आमी सेवींग करून दवरलेले पळय तेच पयशे काडून आमकां खावचे पडले. आमचे अशे दीस येयल्ले की आमी हे फ्लॅट चिंतलेले की दिवया रेंटाक आनी आमी भाड्यान रावया अशें चिंतलेलें हांवें. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो कितें जावं देवा पाव लास्टाक देवान आमकां सगळ्यांक सावरलें म्हणटा पळय तशें. सो कोवीड काय आमकां सांगून येवंक ना हय काय न्ही, पण एक शिकवण दिवन गेलो तो. कितें जावं आमकां पयशे मात सेव करूंक जाय फुडें कितें जातलें आमकां खबर ना, कोणाकच खबर ना फुडें कितें जाता तें. तशेंच हे युट्यूब आसा, युट्यूबाचेर फाल्यां कितें जातलें केन्ना बंद जातलें कांयच खबर. सो आयज पर्यंत खंयचोच तुका ब्लॉगर सांगचो ना की तुका कितले पयशे मेळटा ते. कळ्ळें न्ही. तुमी दाखोवन दितले की आपल्याक भरपूर मेळटा, मागीर ते लोक पळोवन न्ही तांकां चिंतता की तेमकां कितें दिसता हां युट्यूबार भरपूर मेळटा दिसता. पण तशें ना. इफ तशें आसल्यार न्ही आयज सगळे जाण लोक काम बंद करपाचें आनी व्लॉगिंग स्टार्ट करपाचें. आतां मेन आतां आमी न्यू चॅनल ओपन करता आमकां कोण वळखता, आमकां कोण वळखना न्ही. कळ्ळें तुमकां न्ही स्टार्टींग कोण तुका वळखना. तुजे विडियोज पळयतले, इफ तुजे विडियोज आवडले जाल्यार तुका सबस्क्रायब करतले. आनी थोडे अशे आसा सेलिब्रिटीज बीन तेमी ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी आसा. कळ्ळें न्ही. म्हणजे आतां कांय शो ना पिक्चरां बीन ना, तेमी आतां युट्यूब स्टार्ट केला. तांकां इजिली फॉलोवर मेळटा कित्याक तेमी ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी आसा. कळ्ळें तुमकां. तांकां लोक वळखता. सो तांकां एक दिसो लागना चॅनल मॉनिटायज जावपाक. तांकां रोखडें तांकां सबस्क्रायब वाडटा, मागीर तेजे व्यूज चॅनल वॉच ओवर जाता. सो तेमी सेलिब्रिटी आसा, आमी सेलिब्रिटी न्ही. आमकां टायम लागतलो लॉगिंग करपाक. कळ्ळें तुमकां न्ही. लोक आमकां लोकांनी पळोवंक जाय, लोकांक आमचे विडियोज आवडूंक जाय जाल्यारूच तुजें कळ्ळें न्ही चॅनल मॉनिटायज जातलें, मागीर तुका पेमेंट मेळटलें. पण स्टार्टींग तुका पेमेंट बरें मेळटलें अशेंय ना, कमी मेळूं शकता. खंय तुका 35,000 पेमेंट आनी खंय तुका सपोज फाल्यां 10,000 12,000 मेळ्ळें, तुका कशें दिसतलें. हें तूं चिंतून तूं न्ही डिसिजन घे. हांव उलयतां म्हणून न्ही तूं बेजार जायनाका की म्हाका न्ही अजिबात आवडूंक ना. कळ्ळें तुका न्ही. सो तुज्या मम्मीकूय हें आवडूंक ना. तूं मम्मीचो तुका तुज्या मम्मीच्या फूल सपोर्ट आहा तुका. ती म्हणटा तूं स्टार्ट कर युट्यूब, पण जॉब सोडनाका म्हणटा. लोकांक जॉब मेळना, लोक सामके तळमळटात कामाक लागून आनी तुका जॉब मेळ्ळें आसा आनी तूं सोडटा हें म्हाका तें आवडूंक ना. कळ्ळें तुका न्ही. इफ तुका कितें हेल्प जाय युट्यूबाचेर आनी तुका म्हाजी इंस्टाग्राम आयडी बी खबर आहा, तूं म्हाका फॉलो बीन करता. इफ तुका कितें फाल्यां युट्यूबार रिलेटेड कितें जाय, आपल्याक कशें व्हिडिओ एडिट करूंक जाय, कशें करूंक जाय, हांव तुका हेल्प करतलें. तूं तें टेंशन घेनाका. कळ्ळें न्ही. तूं मात जॉब मात तूं सोडनाका. कळ्ळें न्ही. आवयचें तोंड पळोवन तूं हें कर कित्याक तुका आफ्टर तुका डॅडी ना. कळ्ळें तुका न्ही. सो हांव कितें उलयलें तूं रॉंग अशें घेनाका. तुज्या बऱ्याकूच सांगता हांव. कळ्ळें न्ही. फुडलें चिंत्ता हांव आतांय चिंतना, हांव फुडलें चिंत्ता. कळ्ळें न्ही. हांव युट्यूब करता. सो आमी दोगां जाणी इन्वॉल्वमेंट ना युट्यूबार. युट्यूब फक्त हांव चलयता. केन्नाय शूट सपोज इव्हेंट ना, आपूण काम ना जाल्यार तो म्हाका भायर व्हरता. हांव ताका म्हणटा म्हाका व्हर आयज तो व्हरता. कळ्ळें तुमकां न्ही. तशें आमी दोगांय मेळोन करता. सो एक कडेन पयशे आमचे सेव जाता आनी चड सेव जायना कित्याक घराचें लोन व्हडलो आसा ताका लागून. सो म्हाका कितें मेळटा पळय चिरकूट पयशे ते हांव सेवींग करता. कितें जावं आफ्टर ऑल फाल्यां आमकां लागून हांव सेव करता. आमकां लागून म्हाका आनी श्वेता लागून हांव सेव करता. कित्याक फाल्यां म्हाका 2 चेडे आसा म्हणून आमी भुरग्यांचेर डिपेंड रावपा नाका. आमकां फाल्यां 2 चेडे आसा चल आतां आमी मजा मारया खावया पिवया चल फाल्यां 2 चेडे आहा पळयतले आमकां ना. केन्ना भुरग्यांचेर डिपेंड रावंक जायना. कळ्ळें तुमकां न्ही. आतां आमी सेव पयशे जोडटा पळय हें थोडे आमकां बी थोडे सेव करून दवरूंक जाय. कळ्ळें न्ही. सगळें भुरग्यांकूच करून दवरता जाल्यार कितें फायदो. आमकां कोण पळयता मागीर. कळ्ळें तुमकां. सो आमी तशेंच आमी डिसायड केलेलें फस्टूच जे कितें युट्यूब पयशे येतले पळय सायडीन काडून दवरया. एक सेव एक म्युच्युअल फंडान घालता आमी. कितें जावं म्हळ्यार कितले येता पळय हांव हॅप्पी आसा. म्हाका चड जाय अशें ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हाका कॉलेबरेशन सुद्दां येता. सो हांव वचना कॉलेबरेशनाक बीन. म्हाका पयस बी आपयता जायना वचपाक. कळ्ळें न्ही. मडगांव आपयता काणकोण आपयता थंय कोण वयतलो कॉलेबरेशन करपाक. शिव आपलें काम सोडून म्हाज्या फाटल्यान जावूं शकना की तेजें काम इम्पॉर्टंट. युट्यूब सायडीन युट्यूब आहा चलता ओके तेजें काम खूब इम्पॉर्टंट शिवाचें. सो 3-4 अशें म्हाका कॉलेबरेशन येयलेलें आफ्टर इश्वीक जालें तेन्ना हांव वचोंक ना. पयस काणकोण मडगांव म्हणल्यार जायना वचपाक. कळ्ळें तुमकां न्ही. हांवें ना म्हटलें ओके. सो जेन्ना म्हाका तेमी आपयता तेन्ना शिव बिजी आसता तो कामां आसता की तेजें इम्पॉर्टंट न्ही तेजें काम व्हडलें म्हाका म्हाजें युट्यूब सोड चलता बारीक बारीक जें कितें आहा तें म्हाजें रेगुलर तुमकां दाखयता. अशें ना की म्हाका तें वचूंकूच जाय कॉलेबरेशन करूंकूच जाय म्हाका ते पयशे घेवंक जाय नाका. शिव म्हणटा मेळटा तितलें हॅप्पी राव आपूण आसा न्ही आपूण करता न्ही पुरो म्हणटा तो. चड आशा करून फायदो ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. हांव व्हिडिओ करता हें तांकां युट्यूबराक लागून जे कोणाक युट्यूब स्टार्ट करूंक जाय न्ही करात. थोडे अशे युट्यूबर आसा जेंच्यांनी युट्यूब चॅनल स्टार्ट केला मागीर 1 वर्सांनी बंद केलेलें आसा कित्याक तांकां कांयच रिस्पॉन्स ना कांय तांकां व्यूज ना सबस्क्रायबर वाडना तेंच्यांनी चॅनल बंद केला. अशें सपोज तुजे बाबतींत जालें जाल्यार तूं कितें करतलो. जॉब सोडटा म्हणटा तूं मागीर कितें करतलो अशें जालें जाल्यार मागीर तूं परत जॉबाक वयतलो मागीर तुका घेतलेलें जॉबाक परत ओके. इफ तूं दुसरे कडेन गेलो इतलो बरो तुका एमावंट 35,000 तुका परत मेळटलें ना न्ही. ताका खंय स्टार्टींग जेन्ना तो जॉबाक लागलेलो पळय ताका 35,000 पेमेंट स्टार्ट केलेलें खंय बरें आसा. 35,000 बरो ह्यूज एमावंट हो खरें म्हाज्या खातीर हो ह्यूज एमावंट.
तुजे मनाक कितें तें खबर ना म्हाका, म्हाज्या खातीर हो व्हडलो अमावंट आसा, कळ्ळें तुमकां न्ही. आतां हांव तुमकां म्हाज्या यूट्यूब फॅमिलीक हांव रिक्वेस्ट करता, जें कितें हांवें उलयलां पळय हें रॉंग आसा की रायट आसा तुमी कमेंट करा, आनी तुमच्या मनान कितें आसा ओपिनियन तुमी हांव कमेंट करून धाडात. कित्याक खबर आहा तो अनिकेत म्हाजो व्हिडिओ पळयतले तुमचे न्ही कमेंटो वाचतलो. सो जाता तितलें ताका बरें ताका ज्ञान दियात तुमी. हांवें म्हाज्या मनान कितें आहा तें हांवें सांगलें, तुमी ताका न्ही बरें ज्ञान दियात, ताका न्ही कमेंट करात. जें कितें हांवें उलयलां पळय हांवें सपोज रॉंग उलयलां जाल्यार तुमी कमेंट करा की हांवें रॉंग उलयलां. म्हाका कांयच बेजार जावचें ना, म्हाका कांय वायट दिसचें ना. जें कितें म्हाज्या मनान आसलेलें हांवें उलयलें, कळ्ळें न्ही. कोणाक म्हाका म्हाजें कशें खबर आहा कोण त्रासान पडूंक जायना फाल्यां, म्हाजें अशें, कळ्ळें न्ही. ताका लागून हांव व्हिडिओ केला, नाल्यार म्हाका कितें गरज न्ही व्हिडिओ करपाचें. आसूं म्हणपाचें काम सोड आनी यूट्यूब स्टार्ट कर, म्हाका कितें पडलां अशें, म्हाका अशें नाका न्ही, कळ्ळें. आतां हांवें व्हिडिओ केला, तो आतां हे व्हिडिओ म्हाजे आयकून कितले मनान घेतलो हें तेजेर आसा. सांगपाचें काम केलें, जेवण तोंडाक घालपाचें काम केलें, आतां भितर गिडपाचें तेजें काम, कळ्ळें न्ही. सो अनिकेत विचार कर आनी तुमी म्हाजी यूट्यूब फॅमिली कमेंट करा, जें कितें हांवें उलयलां सारकें आसा काय रॉंग आसा कमेंट करा. आनी तुमी ताका मातशें बरें धाडात, कित्याक थोडे अशे भुरगे आसात तांकां काम धंदो करपा नाका, यूट्यूब स्टार्ट करूंक जाय म्हणटात. तांकां दिसता यूट्यूब हें इजी दिसता, कळ्ळें न्ही. कॅमेरा घेतले उलयले हें इजी दिसता, तशें ना, इजी ना. तुमकां सांगू एडीट करूंक म्हाका टायम मेळना, कळ्ळें तुमकां न्ही. एडीट म्हाजे व्हिडिओ आतां 3-3, 4-4 दिसान वयता, एडीट करूंक टायम मेळना. तुमी म्हणटले कोण एडीट करपाक दवर, इतलें म्हाजें एपत ना म्हणटा तशें, इतलें म्हाका परवडना कोणाक दवरपाक एडीट करपाक. हांव म्हाजे व्हिडियोज हांवूच एडीट करता. शिवताक कळना एडीट करपाक, की ताणें आयज पर्यंत केन्ना अशें व्हिडिओ एडीट करूं ना. आनी ताका दिनाय, तो आपल्या बाबा कामाक बिजी आसता आनी ताका आमी घरा येवन आनी हें काम दिवपाचें ना. सो म्हाका परवडना कोणाक हाडून दवरपाक एडीट करपाक, कळ्ळें न्ही. इतलें म्हाका पेमेंट ना. इफ कोणाक दवरलें न्ही ताकाच पयशे वयतले, म्हाका मागीर कांय उरचें ना, कळ्ळें तुमकां. सो म्हाजें काम हांवूच करता. सो कळ्ळें, व्हिडिओ एडीट जावं शूट जावं सगळें हांवूच करता, हांव कोणाक दवरूंक घेयना, म्हाका गरजूय ना. तरी पूण फाल्यां सपोज म्हाका बरें पेमेंट येयलें यूट्यूबांतल्यान भरपूर, तरी पूण हांव कोणाक दवरचें ना. म्हाजें काम हांवूच करतलें, कळ्ळें तुमकां न्ही. हांव मोबायलारूच करता. लॅपटॉप घरांत पडलेलें आसा 4-5 लॅपटॉप. शिव म्हणटा कर न्यू घेता म्हणटा लॅपटॉप. गरज ना, अननेसेसरी पयशे खर्च करपाची गरज ना. तें तुमकां म्हणटा न्ही. आयज हांव यूट्यूब चलयता, हांव पेमेंट मेळटा म्हाका, फाल्यां सपोज यूट्यूब बंद जालें जाल्यार म्हाका कांय मेळचें ना, खंय का न्ही. मागीर कितें मागीर कांयच ना. सो हांव तितलें मेळटा तितलें सेव करपाचें घेता हांव. तुमी पळयलां आसतलें म्हाका कितें जाय तें हांव शिवाक सांगता म्हाका काडून दी म्हणून. पण जें कितें जाय इम्पॉर्टंट वस्तू हांव खर्च करता, अननेसेसरी ना. पोटाक खावपा बिवपा हांव सगळें खाता, तुमी पळयता हॉटेलांत वयता जेयता हें सगळें लायफान आसूंकूच जाय. चड कंजूसीय करूंक जायना, सेवींग करूंक जाय, तितलें खर्चूय करूंक जाय, पण अननेसेसरी ना. जें काम म्हाजे करूंक जाता तें कित्याक हांव खर्च करूं, दुसरें हाडूं. सो हांव करूं शकता. ओके, रातचे 12 पर्यंत 1 पर्यंत 2 पर्यंत बसता हांव एडीट करपाक केन्ना. ओके, जाता. एक दीस व्हिडिओ घालना कांय प्रॉब्लेम ना, 2 दीस व्हिडिओ घातलेलो कांय प्रॉब्लेम ना. सो आसूं कांय ना. सो तशें आतां एक हें आसलें सांगपाचें. आनी जे कोण यूट्यूब स्टार्ट करूंक सोदता पळय, तुज्या मनान कितें तुका करूंक दिसता तेजे व्हिडिओ करा. तो व्लॉगींग करता म्हणून तूं व्लॉगींग करता ना, तुका त्या कामाक इंट्रस्ट आसूंक जाय, जाल्यारूच त्या कामाची मजा आसा, नाजाल्यार मजा ना. सो आयज हांव व्लॉगींग करता, म्हाका लायक व्लॉगींग करपाक, सो हांव व्लॉगींग करता. म्हाज्या चॅनलान तुमकां सगळें मिक्स पळोवंक मेळटा, रेसिपी पळोवंक मेळटा, आनी हांव खंय भायर वयता कितें सगळें हांव तुमकां मिक्स दाखयता. सो म्हाका लायक तो काम करपाक, कळ्ळें. इंट्रस्ट आसूंक जाय. कोण दुसरें करता म्हणून तें तूं करनाका, तुका इंट्रस्ट आसलें जाल्यार तूं कर, कळ्ळें. सो अनिकेत, हांवें कितें सांगलेलें तुका कळ्ळां आसतलें, तुज्या बऱ्याकूच हांवें सांगलेलें आसा. इफ तुका कितें हेल्प जाय यूट्यूबा बाबतींत हांव आसा, तूं काय भिनाका, हांव आसा तुका गायड करता. ओके, इफ जॉब सोडपाचें मात तूं चिंतनाका, इतलेंच. आनी तुमी म्हाजी यूट्यूब फॅमिली कमेंट करात. ओके, ताका जाता ते तुमी कमेंट करा, तो रीड करतलो, ताका तें कळटलें बाबा आपूण की रॉंग डिसिजन घेता म्हणून, कळ्ळें न्ही. मातसो व्हिडिओ न्ही व्हडलो जाला आसतलो, उलोवपाचें खूब आसा, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो तें आमी कितें जाता व्हिडिओ व्हडले जाता मागीर कोण पळोवचें ना, कळ्ळें तुमकां. तो व्हिडिओ फक्त अनिकेताकूच न्ही, हें सगळ्यांक जे कोणाक यूट्यूब स्टार्ट करूंक सोदता तांकां सगळ्यांक आसा. ओके, सो जे की हांवें एक्स्ट्रा कितें उलयलां बी जाल्यार हांव अनिकेत तुका सॉरी म्हणटा, बेजार जायनाका. पण तूं मातशें डिसिजन घेता जाल्यार सारकें डिसिजन घे, कळ्ळें न्ही. तूं एकटो चेडो आसा, आवयचें मम्मीचें तोंड पळय, तूं तुज्या मम्मीचें तोंड पळय आनी डिसिजन घे. हांव आनी कांय उलयना. ओके, तो इतलेंच हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात, चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्ळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.